सांत सुसेवास आमच्या गोंयच्या आज डायसाचो पात्रोन जावन आसा. ताचे नवें नांव आदल्या सांकवाळच्या फिरकोचेन चलतात. बागयोन सुसेवास एक महान मिशोनार आनी ताचे असलो मिशोनार आमचे उदेतीन दुसरो मेवचो ना. भुरगेपणार त्यो भिरांतीन तो जियेलो. आवय बापायन ताका बरी आकारणीं दिली. देखूनच एक बरो यादनीक तो जावंक पावलो. ताचे लागीं गर्व दुडूक अधिकार नासलो. तरी पूण आपले जिवीत तो ल्हानविकायेन जियेलो. सोम्या खातीर ताणें आपले कालीज पेटोवन दवरले. सोम्यान आपली मोहिमा ताचे उद्देशी परगट केली. तो जावन आसा आमचे गोंयचे नोकर. बागयोन सुसेवास बाणावलीच्या गांवांत जल्मलो. तो मागणेचो मनीस आसलो. सकाळीं फुडें उठोन तो आपल्या घरांतल्या जनेलांतल्यान भायर सरोन पणसाच्या खांदेवेल्यान देंवोन कुट्टालचे फिरकोचेंत येवन तो एकसुरो मागण्यांत वेळ सारतालो. देखूनच आपल्या जिवितान देवाक परगट करूंक पावलो. एक बरो धर्म परगटणार आनी मिशनार जावंक पावलो. चर्चीस ऑफ गोवा ड्रोन सिरीज हो जावन आसलो दुसरो व्हिडिओ. सजमता तुमकां सगल्यांक आवडला म्हणून. हेच परी वाट पळयत रावात आमच्या तिसऱ्या व्हिडिओची. सगल्यांक देव बरें करूं.